प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाव भयणीनो, हालेलुया. बापू फ्रँकलिन आतावन परत एक पटी तुमकां बरो दीस हांव मागतां. आज आमी नियाळचे जावन आसा 8 बागींत दुसरी बागी जेजून सांगलें माथ्या वाचो वांजेल 5वो वस्वर ओळो 4. रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. रुदान म्हळ्यार कितें? जावं पुरो विविध नमणेचें रुदान आसा. आमकां मस्त दुखतान आमी रडटां, आमची कुटुंबाची सरताना आमी रडटां, थोडे पटी आमची भावना या इमोशन ती सड जातना आमी रडटां. पूण हांगा रुदान म्हळ्यार त्या काळजाचें दूख. एग्जाम्पल तुमकां दिवचें जाल्यार एकलो पिडेंत आसा, ताका राती न्हीद पडना. एकलो कश्टांत आसा, भाड्याच्या घरांत आसा, धनी सांगता तुवें 15 दिसांनी घर सोडी जाय, ताजे कडेन भाडे बांदूंक पयशे नात, घर सोदूंक पयशे नात. तें रुदान, तें दूख. रिणान बुडला तें दूख. एग्जामाच्या वेळार ताणें वाचलें उडासाक येना तें ताजें दूख. इंटरव्यूवेर इंटरव्यू दिते आसा ताका तें दूख. जावं पुरो ह्या समाजांत कीळ जावन पळयतात, ह्या समाजांत सकल घालून पळयतात, जावं पुरो ह्या समाजांत खंय स्थान मानना तें दूख. जावं पुरो कुटुंबांत हांव तूं गोवात हांव न्हू, बायलेत हांव न्हू, भुरग्यांत हांव न्हू, आवय बापयत हांव न्हू, आमी पयस गेल्लें तें दूख, तें रुदान, ती कंत, ती बेजाराय. जावं पुरो त्या वेळार आमी रडचें रडणें आसा पळया. एक आमी म्हणटा आमच्या मोगाचो व्यक्ती एक्सिडेंट जावन सरतना एक आमी बोब मारता. कित्याक आमी असायक जावन आसा. पूण चिंती नाका, तुमी असायक न्ही, रडणें असायक न्ही. रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. आमचो बुजवणदार देव जावन आसा. किर्तनगार सांगता, गुंडे येता येसू मिया हांव तुका बोब मारता, आयक म्हजो ताळो. देव आमचो ताळो आयकता. किर्तन 107 ओळू 19 आनी 20 सांगता, तांच्या कश्टांकांता वेळार तांणी देवाक हाक बोब मारली, देवान ताजें उतर धाडून तांकां गूण केलें. रुदान करतात ती बागी देव तांकां बुजयतलो, देव तुमकां गूण करतलो. त्या गूण करचे देवा लागीं आमी मागयांगी. मंगळा सोम्या जेजू, हांव म्हज्या परजे खातीर हांव मागतां. सोम्या, ही भुरगीं तुजीं जावन आसात. ह्या संवसारांत कितलींशीं जाणां निराश्रीत निर्गतीक तांकां तूं बुजयताय. घरदार ना, झुजा मोदें, गांव सोडून धांवन टेंटांनी जिवन आसात, कश्टांनी आनवारांनी आसात. भुरगीं आवगाडा बली जावन आस्पत्र्यांत जिवन मरणा मदें झुजते आसात. मारणांतीक पिडे कोळाक जाल्ल्यान तांचेर तुजी दया देवन येवं दी. तांकां तूं बुजय, तांकां तूं गूण कर म्हूण मागता. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आशिर्वाद मेळोवन दी. सर्वपदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. आमेन.